5 गॅरंटी सिराक आपल्या ग्रंथान दिता. 5 गॅरंटीज आमचो सरकार आमकां दिता. 1000 वर्सां आदीं देवान आमकां गॅरंटी दिल्यात. म्हज्या दुयेक 98 मार्क्स मेळ्ळे दोतोनीच्या परीक्षेन म्हणून एकलो तरणाटो धाकटेर आपल्या दुवेन काडलेल्या मार्क्स विशयांत म्हाका सांगता. म्हाका इतली खुशी जाली. कित्याक म्हळ्यार नीटांत इतलें रँक मेळ्ळें, या हातूंत PhDंत या युनिवर्सिटीन गोल्ड मेडल मेळ्ळें म्हणून मस्त जाण सांगतात आपल्या भुरग्यां विशयांतली वडपण. पूण दोतोनीन 98 मार्क्स काडले म्हणून ह्या धाकटेराक आपल्या दुये विशयान इतलो संतोष पळयतना म्हाका न्ही जावन दादच काय बगली. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, बाळोक मरयेक मान करया, आमच्या भुरग्यांक जतनायेन वागोवया. हो संदेश घेवन हे फेस्ताचें आचरण आमी करते आसा. हे विशीं नियाळ करता आसतना म्हाका उडास आयलो. 2010 इसवेंत हांव म्हज्या शिकपाच्या वेळार अमेरिकाच्या न्यूयॉर्काच्या एका फिरगजेंत वाचुल्लो. आयताराचें 11 वरांचें मीस आनी त्या दिसा म्हजी सर्ती. आनी ह्या मिसाक दोगां घोव आनी बायल आपल्या 5 जाणां भुरग्यांक आमच्या गांवांत आसचें कितें टेम्पो ट्रॅव्हलर म्हणटात तसल्या एका व्हेहिकलार घेवन मिसाक येवचें हांवें पळयलें. त्या 5 भुरग्यां पैकी एकल्याक मात्र ताचे सखी चलोवंक जातालें. उरल्या चौगांक हात दिजे आसलो, तांकां चलोवंक जायनासलें. 5 भुरगीं स्पेशल. आनी ह्या भुरग्यांक घेवन ही दोगांय आवय बापाय मुखार गेलीं, मुखल्या बांकार बसलीं. आवयन आनी बापायन तांकां कुर्साचो गुरूत काडूंक दाखयलें आनी मीस सुरू जालें. आनी मिसा दाळ हांव पळयतालो आवय बापाय भुरग्यांक मागणें म्हणोंक, कांतार म्हणोंक कुमो करतालीं. तो आयतार जालो आनी एक आयतारा परत हांवें ह्याच कुटुंबाक पळयलें, तिसरे फावटी पळयलें. आनी हर एक फावटी पळयता आसतना म्हाका कितेंगी खंत दूख भोगतालें, कित्याक देवान अशें केलें काय म्हणून. आनी एका आयतारा मिसा पयलें तांकां हांव भेटोवंक गेलो आनी आवय कडेन बापाय कडेन विचारलें, तुमी कशीं आसात? तीं दोगांय हांसून संतोशान म्हणालीं, फादर वी गीव थँक्स टू गॉड. आमी देवाक अर्गां दिता, कित्याक आमकां 5 सोबीत माणकां देवान दिल्ल्या खातीर. सगळो हप्तोभर आमी शिफ्टार काम करता. हांव घरा आसल्यार म्हजो न्हवरो कामाक वता, न्हवरो घरा आसल्यार हांव कामाक वता. आनी आमचीं भुरगीं आमकां सांजेर राखून आसतात, आमी केदाळा पाटी येता म्हणून. इतलो संतोश आमच्या कुटुंबान. आनी विशेश करून आयतारा ह्या भुरग्यांक घेवन मिसाक घेवचें म्हळ्यार आमकां कितली धादोसकाय. म्हजें तोंड उक्तें जाल्लें बंदूच जावना. कित्याक हांव चिंतून आसुल्लो, ही म्हणटली फादर आमकां मस्त कश्ट आसा, आमच्या पासत मागा, आमच्या भुरग्यां पासत मागा, आमचें कुटाम चलोवंक आमकां मस्त मागण्याची गरज आसा, तशी कांय म्हण तीत म्हूण हांव चिंतून आसुल्लो. पूण आवय बापायची जाप आयकून हांव तटक्क जालो. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, असली साबार आवय बापाय, आजो आजी मलगडी हांगासर आसा. आपल्या भुरग्यां खातीर, आपल्या नातरां खातीर, आपल्या कुटुंबांतल्या ल्हान व्हडां खातीर आपली जिणी चारल्ली, झरयल्ली, सॅक्रिफीस केल्ली. म्हाका म्हज्याच आवय बापाय सोडास येता, ती आज हांगासर नात. आनी हांगासर आसच्या आपल्या जिणयेंत भुरग्यांक वाडोवचें एक व्हडलें मिसांव, देवान दिल्लें मिसांव म्हणून गंभीरायेन घेवन जियोवच्या साबार क्रिस्तांव आवय बापायक हांव सलाम करता, मान बागयता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, भुरग्यांक वाडोवचें, तांकां ल्हानवड करचें चलिसायेचें काम न्हय. साबार फावटी भोवशा म्हज्यात आसल्या ह्या जांकां की हे कश्ट समजनात. शर्माव सांगिल्ल्याच्या की मस्त कश्ट म्हणून म्हाका कळीत आसा. पूण आमी एक उडास दवरूंक जाय, कश्ट आसात देखून आमी हे मिसांव सांडूंक जायना, सोडूंक जायना, या तें होगडावंक जायना. देखून ह्या वर्सा आमच्या दियेसीजींत विशेश करून ह्या आधुनीक काळार भुरग्यांक वाडोवचें, तांकां जोगासाणें सांबाळचें, तांकां देवबिरां दिवची, तांकां सारकी देख दिवची, कितलें कश्टांचें आनी पंत आव्हानाचें म्हूण समजून हें वरस भुरग्यांचें वरस म्हणून भासारलां. देखून ह्या वेळार आमी घेतिल्लो संदेश चिंतूंक नियाळचो संदेश जावन आसा, बाळोक मरयेक मान करया, आमच्या भुरग्यांक जतनायेन वागोवया.
हे विशीं चिंता आसतना म्हज्या मतीक थोड्यो गजाली हांवें पळयल्ल्यो, बगुल्ल्यो, आयकल्ल्यो, उडासाकायल्यो आनी ह्यो 5 उपादेसां मुखांतर हांव तुमचे मुखार दवरूंक कशी व्हरता. पयल्यान पयलें ह्या आधुनीक काळार आमी सर्वांनी जावं आवय बापायनी ह्या घरांतल्या मलगड्यांनी आमी ह्या जाकांनी धार्मिकांनी उडास दवरूंक जाय. पयलो उपादेस, कोणदाटोनय भुरग्यांचो मोग करा. ह्या दोनाक फरक कितें मोगाच्यानो? कोणदाटोनय भुरग्यांचो मोग करा. आमचे सालती भास ही कोणदाटो म्हणलो शब्द उरल्या भाशेंत इल्लेशें कस सांगूंक. कोणदाटो म्हळ्यार थंयसर तिदवोन ना, थंयसर वय न्हय म्हणलें ना, जायत नाका म्हणलें ना, पुरस्कार तिरस्कार ना. मोगांत तिदवोन आसा, वय आसा न्हय आसा, जायती आसा नाकाय आसा, पुरस्कारी आसा तिरस्कारी आसा, इनामी आसा शिक्षाय आसा. मोगाच्यानो जायते फावटी आमकां वडिलांक आमच्या भुरग्यांक तिदवूंक सारकी वाट दिवंक आमकां कळना. कित्याक म्हळ्यार आमी केल्ले तवळ कितें जायत म्हणली भिरांत, कितें चिंतीत म्हणली भिरांत. हांगासरच्या भुरग्यांनो, तुमच्या मम्मी डॅडीन आबान आनी मायन नाका म्हळें तर तुमचो मोग करनात म्हणून न्हय, तशें न्हय अशें म्हळें जाल्यार तुमचो मोग करनात म्हणलें न्हय उडास दवरा. देखून मोगांत चुकले तवळ सारकी वाट दिवचें कामी आसा म्हणलें उडास दवरूंक जाय. जेजून मोगाच्यानो सगळ्यांचो मोग केलो, सर्वांचो मोग केलो. तशें म्हणून सगळ्यांनी केल्लें सोमा म्हण ताणें सांगूं ना, ताणें तिदविलें. जावं ताच्या इश्टांक, जावं ताच्या शिसांक, आपोस्तलांक, मोगाच्यांक आनी कोणाक जावं दी, केदाळा ती सुकोन पडली, तांची सूख तिदविली, पूण तांचो मोग केलो. देखून मोगाच्या वडिलांनो, आवय बापायनो, आमी हर एकल्यांनी हें उडासां दवरूंक जाय. पयल्यान पयलें आमी भुरग्यांचो लेखावरतो मोग ह्या कोणदाटो केल्या पावना, पूण तांचो नीज मोग करूंक जाय. दुसरो उपादेस, विसारिल्लें दिवच्या बदलाक दिल्ल्याचो विचार करीचे. आजकाल कितें जालां, एकलीं दोगां भुरगीं म्हणल्या खातीर आशिल्लें तांचेंच देखून आमी कित्याक दवरचें? भुरग्यांनी कितेंय विचारलें तें दिवचें. आजकाल आवय बापूय वडील आमी भुरग्यांक कितें दिता? वस्तू दिता, पयशे दिता, फ्रिडम दिता. दिवया मोगाचो न्हू. कित्याक म्हळ्यार भुरगीं ती आमची, तांकां दिवंक जाय. पूण दिता आसतना एक उडास दवरूंक जाय, वडिलां आशिल्ले आमी कितें दिलां ताचो विचार करूंक जाय. देखून विचारिल्लें दिलां म्हणून आमी संतोश पावचे न्ही, पूण त्या दिल्ल्याचो विचार करूंक जाय. वी हॅव टू टेक एन अकावंट. जर वस्तू भुरग्यांनी विचारल्यो तर वडिलां जावन आसलें तुमचें काम कित्याक म्हणलें समजोवचें, गरज आसा गी म्हणलें समजोवचें, दिल्ले वरवीं बरें जाता गी म्हणलें समजोवचें. विचारिल्लें म्हणल्या खातीर दिवचो कायदो ना मोगाचो न्हू. दिलें तर कितें जालें म्हूण समजोवचें, पाड जालें तर कित्याक पाड जालें, होगडायलें तर कित्याक होगडायलें. तुमचे कडेन शाती आसूंक पुरो, तांक आसूंक पुरो, तो अर्थ न्हय. पयशे दिता आसतना जावंक पुरो पयशे दिले कित्याक म्हूण विचार, आनी दिल्ले पयशे उरल्यात गी म्हूण विचार. ल्हान गजाल मोगाचो न्हू. 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये कितें जालें बगोवंक पुरो. आजकाल व्हडलें मोल ना ताका. पूण तुज्या भुरग्याक तुवें जोडुल्ल्या पयशाचें मोल कळचें तर तुवें कितें दिलां तें कितें जालें म्हूण विचार. जर तर तुका एक्स्ट्रा दिवंक जाय, हर एक दिसा विचारचें म्हूण तुका बगना, पूण तुज्या भुरग्या कडेन सांग कितें खाण गेलां आनी कितें करशिलां तें बरोवन दवर. मोगाचो न्हू. पळोवंक ल्हान संगती, पूण हातूंत व्हडलें लिसां वांटापून आसा. तुज्या भुरग्यांक तूं फ्रिडम दिताय, स्वातंत्र्य दिताय. आजकाल भुरगीं तांचे इतल्या तांकां सोडिचें म्हूण चिंतात, पयस हर एका वेळा मुठी भितर दवरिचें म्हूण ना. आमच्या भुरग्यांक तें आमकां विश्वास आसूंक जाय. तीं खंय येतात, कोणाक मेळटात, केदाळ येतात, हें गरजेचें, आनी तांकां स्वातंत्र्य दिवचें गरजेचें. पूण गेल्ले तवळ पाटी येता आसतना वेगीं आयल्यार वेळ केल्यार आयल्यार कित्याक म्हूण विचार, कोणाक मेळ्ळी म्हूण विचार. देखून स्वातंत्र्य दिवचें मात तुजो कायदो न्ही, भागर दिल्ल्या स्वातंत्र्याचेर विचार करचो तुजो कायदो. पळय मोगाचो न्हू, जुजे आनी मरी जेजू कुसोन सोडटात तीं सैऱ्या मदें, वळखीच्या मदें. 3 दिसां उपरांत तांकां कळ्ळें जेजू ना, आनीक तो भुरगो. मोरी येवन कितें म्हणटा, पुता तुवें कित्याक अशें केलें? मोरये कळीत आसलें जेजू कोण, मोगोच रवे तें. तुजो बाप आनी हांव व्हडी खंती दुखांत आसलें हांव.
विसारलें तिणें. आनी विसारले तवळ जेजू न्हू तांकां जाप दिली आनी तवळ तांकां समजलें मोगाच्या वडिलांनो आमी हर एकल्यांनी आमच्या भुरग्यांक वस्तू दिताना पयशे दिताना स्वातंत्र्य दिसाना विसारूंक जाय. तिसरो उपादेस पयशे करशिल्ल्याच्याकय चड आमी वेळ करसूंक जाय. आमी हर एकल्यांनी आजकाल म्हणचे आमी बिजी आसा पळय मोगाच्यान हांवूय बिजी तुमीय बिजी. पूण एक ह्या 2 सवालां विचारूंक जाय. खंयच्यान तूं बिजी आनी कोणा खातीर बिजी? ह्या 2 सवालांक आमकां सारकी जाप दिवंक कळ्ळी तर आमी कितें करून आसा तें सारकें गी वायट म्हूण कळटा. थोडे फावटी आमी लाखाच्याकय चड आमच्या कामान बिजी, थोडे फावटी लाखाच्याकय चड आमी आमच्या फोनार बिजी, थोडे फावटी लाखाच्याकय चड आमी इंटरनेटार या मोबायलार बिजी या टीव्हीर बिजी. आमच्या कामांनी बिजी आसता आसतना एक उडास करूंक जाय आमच्या भुरग्यां खातीर आमी वेळ दिवंक तयार आसूं तें गरजेचें. तुवें बिजी आसा जंय तुज्या भुरग्यां संगी जुजे आनी मरयेन भोवशा लागीं 30 वर्सां जेजू संगी करशिल्ली. जुजे आसुल्लो की 30 वर्सां कळीत ना पूण मरी खंडीत आसली आनी 30 वर्सां उपरांत जेजून आपलें परगट मिसांव सुरू केलें. मोगाच्यान आमकां आधुनीक काळार तशें आमच्या भुरग्यां सांगाता नातरां सांगाता वेळ करूंक अवकाश आसचो ना. पूण आसुल्लो इल्लो वेळ जावंक पुरो सांजेर या सकाळीं या रजेर या हेर दिसांनी आयताराचें हांव म्हज्या भुरग्यां सांगाता नातरां सांगाता वेळ करचोंक तयार आसा गी. भुरग्यांनो तुमी उडास करूंक जाय. तुमचे आवय बापूय तुमचे आब आनी व्हडली माय तुमचे सांगाता वेळ करचोंक आशेतात आनी ह्या वेळार मोबायलार या टीव्हीर या खेळोंक या तुमच्याच संगतींनी तुमी मेतेर जावच्या बदलाक तांचे खातीर वेळ करचोंक तुमी तयार आसात गी. चवथो उपादेस मोगाच्यानो आमी काणी न्हय जिणी सांगा जाय. जायत्यांक आमकां आमच्या भुरग्यांक तितूंचे एकच रीत कळीत आसची तांकां काणी सांगची. अशें कर पुता तशें कर पुता ताका पळय पुता हाका पळय पुता. मोगाच्यानो ह्यो सगळी काणयो पूण तुजी काणी आनी जिणी सांगाता येता तर भुरग्यांक सड्ड सांगाचें म्हणना. मागणें कर पुता म्हूण तूं मागताय तर भुरग्यांक सद्दां मागणें कर म्हूण सांगाचें गरज ना. वेळार घरा ये म्हूण तूं घरा येताय तर भुरग्यांक सदांय वेळार ये म्हूण सांगाचें म्हणना. मोबायलीन उणें खेळ यूज कर म्हूण सांगच्या पयलें तुंय मोबायल तुज्या सकयलाय दवरता तर तुवें सांगची गरज ना. देखून काणी सांगल्यार पावना जिणी दाखोवंक जाय मोगाच्यानो. काणी आनी जिणी म्हणटा आसतना व्हडांनी भुरग्यांक मात दाखोवची न्हय. थोडे फावटी भुरगीं आमकां व्हडांक आपल्या जिणये द्वारे आमकां लिसांव शिकयतात. हे घडीत मोगाच्यानो म्हज्या सैरां पैकीलो एकलो तरणाटो तो मागण्यांत आसा आनी मागण्याच्या एका कॅथोलीक समाजे भितरच आसा हांव नांव सांगना. तो आपल्या आवयक रजेर आयिल्ले तवळ म्हणटा मामी उठ सदां मिसाक या. मामी उठ सदां मिसा आयताराच्या मिसांनी सदां मिसाक उठोवंक वसोंक आपल्या आवयक तरणाटो डिग्रींत असो पूत सांगता. मोगाच्यानो जायते फावटी आमी भुरग्यांक शिकोवचें न्ही भुरग्यांत आमी शिकया. आमच्या भुरग्यांत थंय बरे शेगूण आसात आनी केदाळ आमी तांचे ते आसले बरे गूण शेगूण मेजून तांकां सांगता तवळ तांकां संतोश जातलो आनी कितें चड बरी जातली. देखून आयच्या वांजेलांत पळय आमी आयकल्लें कशें जुजे आनी मरी सांगाता रावलीं आनी माथेवाच्या वांजेलांत ती जुजेची आनी मरयेची जिणी आमकां कळयता. सर कश्टां मदें घुसपडा मदें ती सांगाता रावलीं आनी जेजूक तांणी सांबाळलो. आनी देखून आमी कुटुंबांनी जावं आवय बापायनी आमी धार्मिकांनी याजकांनी मालगड्यांनी हर एकल्यांनी आमच्या जिणये मुखांतर आमच्या भुरग्यांक पयलें दाखोवंक जाय आनी तवळ आमची भुरगीं बरीं जातलीं. आनी 5वो आनी निमाणो उपादेस संवसाराची गिरांत आनी देवाची भिरांत ह्यो दोनीय आमी दिवंक जाय. आजकाल हें तेणें आयकूंक मेळचें चूक समजनाक बेजार करनाकात 60,000 आवय बापायकंत भुरग्यांच्या फुडारा विशीं म्हज्या पुतान धाकटेर जायचे इंजिनियर जायचे पायलट जायचे तें जायचें हें जायचें म्हणून. मोगाच्यान बरी गजाल. हांव ल्हान आसतना म्हज्या आवय बापा हांवें कितें जायचें म्हूण कळीतच नासलें तांणी उलोवंक ना. आमकां मस्त जाणां मालगड्यांक तशें आमीच सोदून काडलें. पूण आजकाल आवय बापूय भुरग्यांच्या काही चड कन करता. पूण एक बेजाराची गजाल ह्या संवसारीच्या गिरांत ते सांगता देवाची भिरांत सोड सोडली आसा गी. ताणें धाकटेर जायचें म्हणून कितलींशीं जाणां आपल्या भुरग्यांक दोतोनीक धाडी नाटली मिसाक धाडी नाटली आसात न्ही गी. पर एका धाकटेरान मेसेज गेली सबार याजकांक गेल्या म्हणून म्हाका दिसता फादर माय डॉटर
received 98 marks out of 100 in 7th standard diocesan catechism exam म्हणून. म्हज्या दुवेक 98 मार्क्स मेळ्ळे दोतोनीच्या परीक्षेन म्हणून एकलो तरणाटो धाकटेर आपल्या दुवेन काडलेल्या मार्क्स विशयांत म्हाका सांगता. म्हाका इतली खुशी जाली, कित्याक म्हळ्यार नीटांत इतलें रँक मेळ्ळें, या हातूंत PhDंत या युनिवर्सिटीन गोल्ड मेडल मेळ्ळें म्हणून मस्त जाण सांगतात आपल्या भुरग्या भशेन वडपोवन. पूण दोतोनीन 98 मार्क्स काडले म्हणून ह्या धाकटेराक आपल्या दुवे विशयान इतलो संतोष पळयतना म्हाका निजाम दादोस काय बगली. हांवें म्हळें फर्स्ट कंग्रॅच्युलेशन्स टू यू डॉक्टर म्हळें, कित्याक तुज्या दुवेन कितें गरजेचें करीचें तें तुका कळीत आसा. भावानो आनी भयणीनो, भुरग्यांची खंत आवय बापायक मात न्ही आमकां सगळ्यांक आसा. तुमच्या विकारा कडेसार DSCच्या बिसाय बडेसार आमकां सगळ्यांक आमच्या भुरग्यांनी बरें जायचें, मुखार येचें, IAS ऑफिसर जायचें, DC जायचें, IPS ऑफिसर जायचें, हर एकल्यांक आमकां खंत आसा. पूण संवसाराचे गिरांत देवाक सोडून आमी सोदून गेल्यार तो पायलट जालो तरी देवाची भिरांत नासलेलो पायलट कसो जायत. तो इंजिनियर जालो तरी देवाची भिरांत नासलेलो इंजिनियर कसो जायत. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीन आमी हर एकल्यांनी उडास दवरूंक जाय. संवसाराची गिरांत आनी देवाची भिरांत सांगाता वचून दी. मिनिमम PUC म्हणसर म्हणी भुरग्यांक इगर्जेक सदांचें तुमी धाडा. तांकां चॉयस दिनाकात, या तांच्या फाटतीन तुमी झुजनाकात. वचना जाल्यार कांय जायना, आमी पळयता, आमी शिकयता, आमकां वावडता आसा म्हणून झुजनाकात. PUC जावन खंय पयस गेलीं तर 2 संगती तांकां सांगोच रावा. कितें सांजेचें एक घडी मागणें करपुता, या आमच्या सांगाता एक तेर्स करपुता, ऑनलायन जायत या व्हिडिओ कॉन्फरन्स कॉली जायत, सांगाता जॉयन जापुता. आयताराच्या मिसा खंय मनी वचपुता म्हूण सांगा. कित्याक म्हळ्यार ह्यो संगती गरजेच्यो. कित्याक संवसार थोड्यो संगती आमकां दिता, पूण देवान दिले शिवाय ना म्हणल्यार आमी उडास दवरया. देखून मोगाच्या भावनान म्हणे 5 उपादेश आमी पाळले तर भुरग्यांक कितें. हाचें पयलें वचप, आवय बापायक तुमी मान दिल्या तर हांगासर आसल्या भुरग्यांक सगळ्यांक 5 गॅरंटी सिराक आपल्या ग्रंथान दिता. 5 गॅरंटीज आमचो सरकार आमकां दिता. 1000 वर्सां आदीं देवान आमकां गॅरंटी दिल्या. पयलें वचप सिराकाच्या पुस्तकांतलें, भुरग्यांक म्हणटा, भुरग्यांनो ह्या सर संगतींनी वडिलांक आवय बापायक खाल जाया आनी तवळ तुमकां कितें मेळटलें म्हणटा सिराक. पयल्यान तो म्हणटा, देव तुमचें मागणें आयकतलो. आवय बापाय मान दिल्यार देव तुमचें मागणें आयकतलो म्हणटा. दुसरें गॅरंटी, देव तुमची पातकां बक्षितलो. भुरग्यांनो तुमच्या आवय बापाय मान दिया आनी तवळ देव तुमची पातकां बक्षितलो. ही ल्हान भुरग्यां मात सांगलें न्ही मोगाचो न्हू. हांगासर आमी व्हडाय आसा, जर आमचे आवय बापाय आसा तांकां आमी मान दिता तवळ देव आमची पातकां बक्षितलो. तिसरें गॅरंटी, तुमकां लांब आवूंक मेळटलें. थोडे फावटी लांब आवूंक मेळच्या खातीर डायट करता, एक्सरसायज करता, रेग्युलर चॅकअप करता, पूण हें इन्करेज म्हणटा देव, तुमच्या आवय बापायक मान दिया, तुमकां लांब आवूंक मेळटलें. 4थें गॅरंटी, तुमच्या भुरग्यांत हांव तुमकां संतोष मेळटलो. जर तुज्या आवय बापायक तूं मान दिताय तर तुजीं भुरगीं तुज्या वेळार तुका मान दितलीं. आनी 5वें आनी निमाणें गॅरंटी, कोण आपल्या आवय बापाय मान दिता तो दिर्वीं पुंजयता. आमची दिर्वीं लोकारांत, या FDंत ह्या जागो काडून आनी कांय बिल्डींग काडून फ्लॅटांक काडून केल्या पावना. तुज्या आवय बापाय मान दी आनी तुजें दिर्वें सरगार आसतलें म्हणटा सिराक. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, असलें 55चें चॅलेंजींग जिवीत आमचे मुखार आसा, वडिलां मुखार आनी ल्हान भुरग्यां मुखार. देखून आमी सांगाता एक बरें कुटुंब, जबाबदारेचें कुटुंब, एकामेकाक कुमोग करचें, देवाची भिरांत आसचें, मानवून चलचें, मनशांक आनी देवाक मानवून चलचें जिवीत जिवोवंक आमी मुखार सरया. आनी ह्या भुरग्यांक समर्पिल्ल्या वर्सा आमचीं भुरगीं आमचे सांगाता आनी देवा सांगाता, पवी सभे सांगाता वाडोवन दीत, जन्मायेन आनी बुदवंतकायेन बरोवन दीत म्हूण मागया. आमेन.